आमी युतीन आसात अजून मेरेन तांचे मनान कितें आहा तें आमकां सांगूंक ना तुमी ऑफिशियल ना ताजे खातीर आय डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट वन्स के टेल मी आय विल टेल यू ओके विजय बाबा आमी पळयता की सीएम म्हणटा की कोडाचो कांय इफेक्ट पडचो ना म्हणून असेंब्ली सेशनाचेर सीएमाक विचार करनासतना उलयता सीएमाक संवय जाले तुमी ताका इजी घेतात म्हणून तो विचार करनासतना उरता पळय एक क्लियर हें आहा जे एरियेन कोड ऑफ कंडक्ट लागता त्या डिस्ट्रिक्टाचेर कसलेच अनाउन्समेंट्स करूंक मेळना हे डायरेक्शन आयिल्लें इफ यू रिकॉल हाजे पयलीं बी प्रेसिडेंट गोंयांत फक्त 2 डिस्ट्रिक्ट हांव त्या डिस्ट्रिक्टान येता जंय बाय इलेक्शन आहा त्या डिस्ट्रिक्ट म्हणजे सगळे प्रश्न जे आहा आयच्यान असेंब्ली सोंपो म्हणसर 27 तारीख मेरेन म्हणजे सगळे प्रश्न आहा तातूंत पयशांचो इन्वॉल्वमेंट आहा तातूंत एनाउन्समेंटाचो इन्वॉल्वमेंट आहा सो एनी डिमांड ऑफ मायंड हांव लोकप्रतिनिधी म्हाका लोकांनी निवडून दिला कितें करून निवडून दिला तांचे प्रश्न हांगा विचारपाक आनी तांचे सुटावे करपाक कितें जाय पडटा एनाउन्समेंट जाय पडटा आनी पयशे जाय पडटा दोनूय इन्वॉल्व जातले सो आमकां हांगा एसेंब्लीन येवन कांयच जावचें ना आय वील सीक क्लॅरिफिकेशन इनिशियली इटसेल्फ पूण विदाउट डिस्कशन पास करूंक मेळटा डिमांड जर तशें कितें प्रोविजन ना डिमांड विदाउट डिस्कशन पास जालें जाल्यार आमचे डिमांडाचें कितें जालें तें सरकारा कडेन उत्तर आसपाक जाय न्ही हांव हें तुमकां केन्ना सांगतालो म्हयनो जालो सांगतालो ना आतां तुका आनी एक सांगता हांव केन्नाच कसली वस्त सांगता ती उगीच उलयना मुखेलमंत्र्यान तुका कितेंय सांगू की हें लागना म्हणून हांव तुका सांगता तें म्हजें रिजनेबल स्ट्रॉंग ग्राउंड्स टू बिलीव दॅट सेशन कॅनॉट बी हेल्ड विथ सच टायप ऑफ हात पांय बांदून तूं वचून फायट करून आमी फायट करतात न्ही थंय हात बांदून पांय बांदून झगडटले कशें आमी झगडटात कित्याक पयशे घेवपाक ग्रांट्स घेवपाक आमच्या मतदारसंघा खातीर दर तूं पयशांचें एनाउन्समेंट करूंक शकना ग्रांट्साचें एनाउन्समेंट करूंक शकता मागीर आनी फायट कसली घेवन कसले डिमांड्स ते आतां एकूच सिच्युएशन अशें येता की बजेट हेज नॉट बीन पास्ड हियर दॅट इज अ टेक्निकल इशू लेट्स सी हाव द गव्हर्मेंट एड्रेसीस इट बट आय वील आस्क देम दिस क्वेश्चन एंड सीक क्लियरिफिकेशन ना जाल्यार सगळी एक्सरसायज करून तुमी नवेच अशें म्हळ्यार ते तुमचे गोंयशार उदक म्हणजे म्हणटा पळय तें जावपाक शकता सगळें आमी करतले प्रिपेर पूण उलयतना तें म्हणटलें आयकतलें तुजें ना पूण ते आन्सर दिवंक शकना कित्याक दीस इज वायलेशन ऑफ द कोड म्हणटा मागीर उलोवन कितें फायदो जालो हो प्रश्न करचो पडटा